नमस्कार. अस्मिताच्या आयच्या भागान गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयच्या बायलेन आयच्या अस्तुरेन प्रत्येक क्षेत्रान भरारी मारल्या. पितृसत्ताक समाजान ती आपल्या अस्तित्वाक एक नवी दिशा दिवपाक यशस्वी थारल्या. अशाच वेगळ्या क्षेत्रान नामना केला आमच्या आयच्या सोयरेन. ज्या क्षेत्रान दादल्यांचे वर्चस्व आसा अशा क्षेत्रान बायलेन एका भरारी मारप ही सोपी गजाल न्ही. मेळुया आमच्या आयच्या सोयरेक आनी जाणून घेवया ताचो हो प्रवास. ॲडव्होकेट पद्मजा प्रभू हे गोंयांतले पयले पुणेरी ढोल वादक. जगदंब हो गोंयचो पयलो ढोल ताशा पथक ताणें सुरू केला. नाटकांनी काम करपाक ताका आवडटा, तशेंच गायनाची ताका आवड आसा. मेळुया आमच्या आयच्या सोयरेक. अस्मिताच्या आयच्या भागान आमच्या बरोबर आसा आमची आयची सोयरी पद्मजा प्रभू. नमस्कार. तुमकां येवकार आमच्या आयच्या भागान. सगळ्यांक पयलीं तुका विचारन दिसता की ढोल वाजोवपाक कशी सुरवात जाली तुजी? तुका पयलींच आवड आशिल्ली की तुका कितें तरी वेगळें करपाक जाय आशिल्लें म्हणून तूं ढोल वाजोवपाक सुरवात केली? वेगळें सदांच करपाचें आशिल्लें कितें तरी, बट ढोल वाजोवपाची म्हाका आवडूय आशिल्ली. बिकॉज जेन्ना लॉ करतालें तेन्ना इंटर्नशिपी खातीर हांव पुण्याक आशिल्लें थोडो तेंप, आनी परत यो वच जातालें पुण्याक विथ माय हजबंड. सो तेन्नाय आवड आशिल्ली आनी मेन इन्स्पिरेशन म्हणल्यार महालक्ष्मी पथक कोल्हापूरचे आमचे थंयसर प्रशांत नागवेकर सर आसा. तांच्यांनीच आमकां प्रोत्साहन दिलें की तुमकां करपाक इच्छा आसा जाल्यार तुमी करा, आपूण सपोर्ट करता म्हणून फूल. पण आमी अशें चडशीं म्हणटा की खंयची जर कला आसा तुजे कडेन जाल्यार तुका तूं इनहेरीट करता. पण तुज्या फॅमिलीन अशें कोण आशिल्लें जी एक्चुअली अशें कितें तरी वाजयताले खंयचे तरी इन्स्ट्रुमेंट बी? ना, एक्चुली म्हाज्या फॅमिलीन खंयच्याच चलयांक किंवा बायलांक अशें कितें परफॉर्मन्स करपाचो परमिशनूच ना. सो वेन आय स्टार्टेड, जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें तेन्ना बी खूब क्रिटिक्स आयिल्ले की आमच्या फॅमिलींतले चलयांनी अशें करप हें बरें दिसना एन ऑल. कित्याक आमकां केन्नाच गोंयांतले सुद्दां इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाक किंवा ढोल वाजोवपाची परमिशन नाशिल्लें कोणाकच, इवन आमच्या चल्यांक सुद्दां घरांतल्या. म्हणजे चल्यांगूय तशें न्ही? चल्यांक अशें न्ही, चल्यांकूय बी वाजोवप ना अशें. सो दीस वॉज अ कंप्लिटली डिफरंट थिंग वॉट आय टेक ऑफ. आनी बिकॉज ऑफ माय हजबंड ही सपोर्टेड मी कंप्लिटली की चल करया आनी तूं वच करया. म्हणजे तुजी ही सुरवात जी आशिल्ली ती लग्ना उपरांत जाली तुजी? हय, हांव 2016 लग्न जावन फोंड्या आयलें आनी हें आमचें एक्चुली तेन्नाच्यानूच स्टार्ट जाल्लें. कित्याक आमी खूब महाराष्ट्रान बी ट्रॅवल करतालीं तेन्ना ती आवड आनीक निर्माण जाली. जावं परत ताजी जाली ती आवड आनी ताज्याय मनान आशिल्लें की गोंयान पयलें पथक करचें. अरे सगळ्याक आसा गोंया भायर, सो हांगासरी करया. आनी सेकेंड थिंग म्हणल्यार जेन्ना शिगमो आसता तेन्ना बायलांक किंवा चलयांक ढोल वाजोवपाक अलाव करनात जावं दिनात. सो म्हाका ती आवड आशिल्ली ढोल वाजोवपाची शिगम्यांक सुद्दां. सो ही सेड की अरे अशें कितें तरी करया जितूंतल्यान आपुणूच तूंय करतलें आनी आनीकूय आमचे भुरगीं जीं आसा जी कॉलेज स्टुडंट्स जी अट्रॅक्ट जातली आमच्या संस्कृताये वटेन. म्हणजे अशें न्ही की आतां थोडे जाण म्हणटा की हें पुणेरी ढोल तशा पथक, नासीक ढोल तशा पथक, बट दॅट इज नॉट अ थिंग. मेन इशू म्हणजे कितें की आमची भुरगीं जी आसा ती नववारी वटेन अट्रॅक्ट जावप किंवा जे लोक सामकेच विसरलेले मदें आनी म्युजिका वटेन जावं आमची संस्कृती कितें तरी फेटे बांदून म्हणून कितें एक अट्रॅक्शन जालें तांकां हें करपा खातीर. आनी ताज्या वटेन आमकां आतां खुबूच भुरगीं येतात नवी नवी हाका जॉयन जातात आनी खूब ल्हान भुरगीं म्हणजे कॉलेज लेवलाची बी. सो इट फील्स गूड नाव. जशें तुवें सांगलें की तूं लॉ करतालें, मागीर एक लॉयर जावपाचें आशिल्लें, तें खंय तरी एक ढोल वाजोवपाक पावलें, तुजें ओन पथक सुरू केलें. सो हें कशें कितें तुका एक फूल स्विच ओवर, सो सगळ्यांचें रिएक्शन कशें आशिल्लें, म्हणजे कशें तुका तेंच्यांनी तुजी प्रतिक्रिया दिली बी? हय, एक्चुली लॉ हांवें पास आवट जाल्यार इन 2014 साळगांवकर लॉ कॉलेजीन. तेन्नाच म्हाका म्हाजो मिस्टर मेळिल्लो थंयसरूच, तो LLM करतना, आनी आय वॉज डुईंग LLB. सो लॉ प्रॅक्टीस करप हें खंयच उरून नाशिल्लें, जावं तें ढोला खातीर हांवें तें सोडलां अशें कांयच ना. सो तें हांव प्रॅक्टीस चालूच आशिल्ली. इन बिटवीन हें कितें तरी जालें अशें अचानक वी डिसायडेड की डू अ पथक आनी एक पथक करया म्हणून. सो
सो ताच्या मागीर ते इल्ले इल्ले म्हाका थंयसर टायम मेळना जालो कित्याक हांगासर हांव फूल बिजी उरपाक लागलें. दॅट वॉज द ओन्ली रिजन. आणि लोकांचे म्हणल्यार आसतात न्ही खूब जाणांचे की अरे तुवें लॉ केला आनी तूं हें आनी कितें करता. इवन दॅट टायम म्हाका दिशिल्लें की ना थोडे दीस करतलें हांवें नवें कितें तरी आसा न्ही एन्ड देन आय वील जॉयन बॅक टू माय लॉ. बट देन इतकी फेम मेळपाक लागली आनी सगळ्यो गोश्टी वेगळ्योच जावपाक लागल्यो. सो देन नाव इट्स लायक कांट स्टॉप. बायल कशें आसता, बायल नाजूक म्हणटा आमी. आमकां इवन कितें उखलपाचें आसल्यार आमकां तें जड लागता. म्हणजे तो आमी कितल्यो बायलो स्ट्रॉंग जरी म्हणल्यो पण आमची जी बायलांची बॉडी आसता ती मातशी नाजूक तरेन देवान हें केला. सो आमकां ती कितें उखलपाक जाय किंवा कसलेंय सोंसपाक जाय कितें जाल्यार आमकां मातशें त्रास जाता रोखडे. पण तूं येदो व्हडलो ढोल उखलता आनी तुज्या पथका बरोबर तूं कितलेशेच किलोमिटर चलता. सो तुका हें सगळें करता आसतना कितें त्रास जाता? ऑब्वियसली त्रास भरपूर जाता आसतलो पण मे बी सुरवातेकूय एक वेगळो तरेचो त्रास जालो आनी तुका आतां संवय जाल्या. पण ते कितें त्रास सगळे आशिल्ले तुका? त्रास हय पयलीं हांव तें आन्सर करता की बायल मनीस म्हणल्यार नाजूक. तुमी म्हणलें तें बरोबर, नाजूकूच आसता. बट आय डोंट नो फ्रॉम वेर आय गेट दीस स्ट्रेंथ. जेन्ना हांव तो ढोल वाजयता म्हाका सगळे फिजिकली त्रास जातात नॉर्मलीच जशें बाकी सगळ्यांक जाता तशें. बट त्या टायमार जेन्ना वादनान आसता न्ही त्या टायमार म्हाका कांयच कळना. आय डोंट फील दॅट पेन. आनी जेन्ना लोक एप्रिशिएट करपाक लागता फुडल्यांतल्यान, चेअर अप करपाक लागता, वन्स मोर म्हणटा जावं आनी कितें, तेन्ना एक वेगळी ताकद येता की आनी हांव म्हजें आनीक 100% दिता. इवन हांव कितकेय जाम जाल्लें आसूं कितेंय आसूं. पण ऑब्वियसली नेक्स्ट डे म्हाका ते सगळे त्रास जाता. कमर दुखप, पांय दुखप, एवरीथींग. कारण हो ढोल म्हजो जो आसा तो 15-16 किलोचो तरी आसा आनी हेज्या पेक्षा व्हडले ढोल आसा ते आमचे चले उबारतात. आमी नॉर्मली होच सायज उबारता सद्या तरी. तुमच्या पथकान कितल्यो चलयो आसात? आतां अरावंड तरी 15 जाणां आसा एट प्रेझेंट. म्हणजे कशें आसता भुरगीं येतात वतात, थोड्यांचे एग्जाम्स आसतात कारण सगळीं आमचे जे क्रावड आसता ते मोस्टली कॉलेजीस आसात. व्हडली अशी कोण ना, बायलां बी तशें कोण ना. कारण जशें तुमी म्हणटा तशें सगळ्यांक कामां आसता आनी तें जायना. 1-2 कोणी शोवाक येता मागीर अगेन दे बॅकअप. कारण घरा कडल्यान प्रॉब्लम्स, घरा कडले इश्यूज सगळ्यांकच आसता प्लस घरा कडलें काम. सो म्हाका हें सगळें मॅनेज करून हें करप म्हणल्यार इज बिगर दॅन प्रॅक्टीस. म्हणजे लॉची प्रॅक्टीस बरी आशिल्ली कम्पेर्ड टू दॅट हे चड हॅक्टीक आसता बट स्टील बरें दिसता. जेन्ना तूं परफॉर्मन्स करपाक वता आनी एक बायल जेन्ना ढोल वाजयता तेन्ना लोकांचे सगळे ऑडियन्सीस आसता तांचें रिएक्शन कितें आसता? तांचें रिएक्शन म्हणल्यार लोकांक खूब उमेद जाता पळोवन. आजून तरी आमी खुबशे जाग्यार परफॉर्म केला गोंयांत पण स्टील लोकांक ते उत्साहत आसता. केन्नाय जरी आयले न्ही सेम क्रावड आसता ते येतातूच लोक पळोवपाक. एक कुतूहल कशें की तांकां बरें दिसता की येदो व्हडलो तूं ढोल घेवन वाजयता. आनी लिटरली लोक म्हणटा की तुमी ना तुमी शिगम्याच्या आज ओपनिंगाक ना हांगा ना तशें मॅसेजीस येता कारण अरे आमी राविल्लीं तुमकां पळोवपाक. सो ते बरें दिसता आयकून की लोक खरेंच प्रोत्साहन दिता ह्या सगळ्या गजालीक. पण हो सगळो प्रवास तुजो आसा तितून तुका बरें आनी वायट हे दोनूय तुका अनुभव आयला आसतले ते कितें? हय वायट अनुभव म्हणल्यार जेन्ना आमी स्टार्ट केलें पथक स्टार्ट करच्या पयलीं खूब प्रॉब्लम्स आयले. जेंकां म्हजे मिस्टरान देवदत्तान सांगलें की अशें अशें आपूण करपाक सोदता कन्सेप्ट लोकांनी एक्सेप्टूच करूना. अरे ते पुणेरी मरे ते हांगा खंय चलतलें एन ऑल. आनी तूं आनी कितें रे आतां हें करपाक सोदता हो टायम न्ही तुजो हें सगळें करपाचो येना तुजी फॅमिली टायम अशें सगळें. सो तांणी प्रत्येक पथकान ट्राय करून पळयलें शिगम्याच्या नाचून पळयलें. ताणें सगळ्यांक समजोवन पळयलें की आरे हे कितें तरी अशें करपाक आपूण सोदता येना. बट देन तरी ताका कोणीच सपोर्ट करूंक ना त्या गोश्टीन. देन वी स्टार्टेड इन 2018 इन मडकय. मडकय कित्या खातीर कारण तो ते देवीक खूब मानता ल्हानपणा पासून आनी ताचे उपास बी करता देवीचे. सो आमी ढोल घेवन सोमतेच थंयसर गेली देवीच्या पांया कडेन 6 म्हयने म्हणून ते करपा खातीर पथक. देन स्टार्ट जालें आनी स्टार्ट जातनाच म्हजो ट्वीट जालो, म्हजी न्यूज जाली. सो थंयसर कोण तरी मेल डॉमिनेटिंग लोक आशिल्ले न्ही तांकां तो त्रास जावपाक लागलो. सामको त्रास इतको जालो की दे स्टार्टेड हेटेड सामकेच. म्हणजे तांकां आमी नाका जाली थंयसर जे स्टार्ट केल्ले लोक आसा तेच. देन सगळे स्टार्ट जाले प्रॉब्लम्स येता ते. देन आमी थंयसरल्यान मूव आवट जाली. पण आमचे ढोल आजुनूय तांच्या कडेच आसा आनी वी फायल ऑल कंप्लेंट्स एंड एवरीथींग सगळे केल्ले आसा. पण आमचे ढोल तांच्या कडेन आसा आनी स्टील दे आर युजींग अवर नेम. आनी तेंच्यांनी पयलीं अशें सांगलें की आमी जगदम येनो. जगदम हो कन्सेप्ट मेन देवदत्तानूच चालू केल्लो. सो जगदम वील बी ऑलवेज देवदत्त.
सो थंयच्यानल्यान न्ही म्हजी वाटचाल चड स्ट्रॉंग चालू जाली त्या गोश्टींतल्यान. देवदत्तान म्हणलें चल सोड पद्मजा, नाका आतां, बरो खूब केलें. तांच्यांनी आमची नांवां घाण करपाक स्टार्ट केली आनी स्वता हांव बायल न्ही, सो म्हाजें करपाक खूब इजी म्हाज्या खातीर. तांकां दिसलें की हांव व्हरतलें म्हणून. देवदत्ताक ऑलमोस्ट तांच्यांनी केल्लोच डिसअपॉयंटेड. सो आय सेड ना देवदत्त, ऑलरेडी केलें तुवें करून दाखयलें न्ही हें, आतां खंयसरूच सोडपाचें ना. आमी फोंड्या आयलीं, म्हणजे थंयसर आमी फोंड्याच रावता. फोंड्या आयलीं, परत ढोल हाडले पुण्याच्यान. तो खूब प्रॉब्लमाचो डेज आशिल्ले आमच्या खातीर. परत ढोल हाडले, 31 ढोल हाडले आनी नवी भुरगीं घेवन स्टार्ट केलें. देन अगेन तांकां प्रॉब्लम स्टार्ट जालो. सगळे प्रॉब्लम्स अजून सुद्दां म्हाका खूब आयकपाक मेळटा. जेन्ना म्हाजी न्यूज जाता तेज्या मागीर तांचे सगळे कमेंट्स आसता, जावं कितें म्हजो इंटरव्यू जालो की कमेंट्स आसता. इवन रस्त्यार पास जातना सुद्दां ते म्हाका कमेंट्स करता आनी एवरीथींग इज गिवन इन कंप्लेन रिटर्न. बट स्टील तांकां तें कळना ते कितें करता तें. बट हांवें एक्शन अजून पर्यंत कित्याक इतकी स्ट्रिक्टली घेवं नाशिल्ली. फर्स्ट आय वॉन्टेड टू प्रूव हू इज जगदम आनी हू इज पद्मजा, जावं जगदम कोणाचें हें सगळें म्हाका पयलीं प्रूव करपाचें आशिल्लें. आनी आफ्टर दॅट कोर्ट केसीस ऑर लिगल प्रोसिजर. आमी जेन्ना म्हणटात की खंयची बायल किंवा खंयचो मनीस जेन्ना कितें तरी वेगळें करपाक वतात, संकटां तांकां फेस करची पडटा. आनी अशेंच संकटां भरपूरशीं जी पद्मजान फेस केल्ली आसा, आज जी नामना ताणें केला, पण ताजो हो प्रवास हो आमी फुडें जाणून घेतली. तोपर्यंत घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार. आमची भासाभास चल्ल्या, आमची सोयरी आसा आमच्या बरोबर पद्मजा आनी ताजो प्रवास, ताजो सक्सेस स्टोरी आमी आयकून घेता. पद्मजा, म्हाका सांग की जेन्ना तुमी हे प्रॅक्टीस करता, हे सगळे एक्सपर्ट जावपाक तुमकां सुमार कितले दीस लागता? दीस एक्चुली जेका म्युजिकाची आवड आसा जावं इंट्रस्ट आसा ताका चड दीस लागना आमचे म्युजीक बिट्स घेवपा खातीर. बट मेन प्रॉब्लम म्हणल्यार आमकां प्रॅक्टिसेचो जाता, म्हणजे जातालो हेज्या पयलीं चड. कारण खंयी मातशे थोडे दीस वाजयले न्ही, थोडे दीस सगळ्यांक बरें दिसता. बट आफ्टर दॅट सगळ्यांक वाज येवपाक लागता आवाजाचो आनी कटकट जावपाक लागता. सो आमकां एका जाग्याल्यान दुसऱ्या जाग्यार, दुसऱ्या तिसऱ्या अशें आमकां आज पर्यंत फिरत रावचें पडलां. सो खूब हॅक्टीक जाताली. ताका लागून भुरगीं चड येवपाक प्रॉब्लम जातालो, कारण आमकां फिक्स प्लेस नाशिल्ली प्रॅक्टिसेक. देन आमी कितें केलें, आतां एक रिक्षा घेतली आनी आमी तातूंत ढोल घालता आनी आमी फिरत आसता. म्हणजे एका प्लेसी वयल्यान दुसऱ्या प्लेसीर हांगासर आवाज जावपा लागलो, देन वी शिफ्ट ऑन अनदर प्लेस. सो अशें करून आमची प्रॅक्टीस चालू आसा. म्हणजे तुज्या ह्या हितून म्हणटा तशें तुका हो एक मेजर प्रॉब्लम, म्हणजे प्रॅक्टीस करपाकूय जाय जाल्यार तुका लोकांक डिस्टर्बन्स जाता. हय, लोकांक डिस्टर्बन्स जाता, कारण लोकांक त्रास जाता थोड्यांक, जेंकां नाका तांकां. मेन म्हणल्यार एक बायल मनीस फुडें सरिल्ली चडशा लोकांक नाकात आसता न्ही. सो तसो खूब प्रॉब्लम जाता. देन आमी ताजेरूच सोल्युशन काडलें. आतां सद्या आमी एक टेम्पो घेतली आनी ताज्या थ्रू आमी डिफरंट प्लेसीचेर वचून प्रॅक्टीस करतात. ओके. तूं म्हणटा की तुका एक बायल मनीस म्हणून प्रॉब्लम्सूय जाता, पण एक बायल मनीस म्हणून तुका गव्हर्मेंटा कडल्यान म्हण किंवा खंयच्या इन्स्टिट्यूशनाक, खंयच्या NGOन तुका हेल्प केला ह्या सगळ्या प्रवासान तुज्या? एक्चुअली तशें तरी कांय जावं ना अजून पर्यंत. आमी घातिल्लें गव्हर्मेंट फंडा खातीर, अजून आमचें पास जावंक ना. बट स्टील आमकां मेन म्हणल्यार CMाचो मातसो सपोर्ट आसा, कारण ते आमकां प्रोग्राम्स आनी हे ते ताका आपयता. इवन PM मोदी आयिल्ले, जावं अमित शाह आयिल्ले. जितके शोज जशे जाले न्ही, ते सगळ्या शोआंक तांणी आमकांच इनवायट केले वाजोवपाक आनी आमी स्वेरींग सेरेमनीकूय वाजयतात वन डे. हय, तो तांचो सपोर्ट सदांच आसा. ही इज सपोर्टीव एक्चुली. जेन्ना हो प्रवास तूं आतां हे करता, सगळो प्रवास तुवें एक आसवें नामना केला, इतलें स्ट्रगल केल्या लायफान, पण खंय तरी एक अचिवमेंट अशें तुवें आतां केला, सगळे लोक तुका वळखतात. पण ह्या हितून तुजो सगळ्यांत व्हडलो सपोर्ट कोण आसा? व्हडलो सपोर्ट म्हणल्यार ऑब्वियसली माय हजबंड देवदत्त नायक. मेन म्हणल्यार ताका हें सगळें करपाची गरजच नाशिल्ली. ही इज वेल टू डू. तो गव्हर्मेंट सर्वंट, ही इज अ कॉपरेटीव ऑफिसर. पण ताका कलेच्या वतीन आवड आशिल्ली सामकी. इवन जेन्ना शिगम्यांक तो नाचपाक वतालो,
तो पणजेच्यान कामांक साकून येवन 7 हांगा पावप. आफ्टर दॅट ताणें प्रॅक्टिसेक वचप, शिगम्याच्या प्रॅक्टिसेक, देन नाचप. सो ताका खूबच उमेद आसा आर्टाच्या बद्दल असल्या सगळ्या गोश्टींनी. सो ही इज अ बिगस्ट सपोर्ट. ताणें जर सांगून नाशिल्लें चल वाजय म्हणून ढोल जाल्यार आय डोंट थिंक सो म्हाका आनी खंयच्यानूच सपोर्ट नाशिल्लो फ्रॉम माय फॅमिली एटलिस्ट. जशें आमी म्हणटात की खंयच्याय सक्सेसफूल दादल्या फाटल्यान एका बायलेचो हात आसा. सो हांगासरल्या ह्या सक्सेसफूल बायले फाटल्यान तिच्याच घोवाचो एका दादल्याचो हात आसा. आनी म्हाका दिसता खूब जाणां अशे आसतले जांच्या खातीर आमची पद्मजा हो एक देख आसा, सगळ्यां खातीर इन्स्पिरेशन आसा. पद्मजा जेन्ना आमी म्हणटात की बायल आज खूब क्षेत्रांनी फुडें सरल्या, पण तूं जशें म्हणटा की तुका एक बायल आशिल्ल्या कारणान खुबशे लोकां कडल्यान टिका आयकुपाक मेळ्ळी. पण तूं जेन्ना स्ट्रॉंग रावलें तेन्ना तुजो स्ट्रॉंग रावपाचें तुजे फाटल्यान कितें हें आशिल्लें, म्हणजे तुजो ध्येय कितें आशिल्लो, कशें तूं इतलें स्ट्रॉंग रावलें, किंवा तुवें हें सगळें ओवरकम कशें केलें? स्ट्रॉंग म्हणल्यार म्हाका हें स्टार्ट जावचे पयलीं खबर नाशिल्लें की हांव इतकें फेस करपाक शकता, जावं म्हज्यान इतकें कॅलिबर आसा म्हणून. हें सगळें फेस करूनय स्वताक प्रूव करून दाखोवपाची, सगळ्या टिकांक फेस करूनय बी स्वता खातीर म्हणजे कितें तरी नांव करून दाखोवपाचें म्हाकाय खबर नाशिल्लें. जेन्ना फर्स्ट टायम ढोल उबारिल्लो तेन्ना अशेंच देवदत्तान सांगलें चल वाजय म्हणून उबारिल्लो. बट जेन्ना जें चालू जालें, जेन्ना म्हजो फर्स्ट ट्वीट जालो, जो म्हजी न्यूज जाली, तेन्ना म्हाका कळपाक लागलें की अरे हां कितें तरी आसा म्हज्यान, जावं कितें तरी हांवें नवें केलां, जावं वेगळें केलां. सो तें मेन आशिल्लें म्हाका प्रोत्साहन दिवपा खातीर. आनी जेन्ना इतके प्रॉब्लम्स जाले, इतक्यो टिका जाल्यो म्हजेर, सगळें जालें, बट देन हांवें एकूच चिंतलें अरे हांव कितें करता, हांव वायट काय करना न्ही, हांव णववारीन ढोल वाजयता. सो म्हाजें हें ट्रेडिशन मेन म्हणल्यार हें ट्रेडिशन हांव घेवन फुडें चल्लां, फुडें वता. लोकांनी म्हणलें पुणेरी ढोल, बट पुणेरी ढोल ही फक्त टिका आशिल्ली. अशें नाशिल्लें की तूं गोंयचें वाद्य वाजयना. खुबशीं बायलां चलयां आमची गोंयची वाद्यां वाजयता, पूण तांकांय कोणी प्रोत्साहन दिलेंच ना केन्ना. सो जेन्ना जेन्ना तो टप्पो आयलो, जेन्ना आमचे प्रॉब्लम्स जाले मडकयच्या, आफ्टर दॅट खबर ना म्हाका खंयच्यान ती इतकी स्ट्रेंथ आयली जावं कितें जालें तें. बट आय स्टूड स्ट्रॉंगली आनी आय टोल्ड देवदत्त की ना देवदत्त पुरो करपाकच जाय आतां, आनी आतां प्रूव करपाक जाय, कळ्ळें न्ही. आनी तें जें स्टार्ट जालें न्ही फोंडेच्यान परत, तें म्हज्या खातीर खूब बेस्ट फेज आशिल्ली. आतां जेन्ना हांव तें याद करता न्ही, तें कितें तें फेज आशिल्ली, म्हाका खूब बरें दिसता की हांव कितें तरी इतकें बरें करूं शकलें, कारण त्याच गोश्टी खातीर म्हाका डबल स्ट्रेंथ मेळ्ळी त्या गोश्टीची. ना म्हाका करपाक जाय, म्हाका कितें तरी वेगळें करपाक जाय. आनी जेन्ना आजून सुद्दां एक टिका म्हजेर येता न्ही, तेन्ना म्हाकाय वायट दिसता. नॉर्मल बायलां भशेन म्हाकाय इमोशनली हांवूय इमोशनल आसा, म्हाकाय बी वायट दिसता, इमोशनली मातशें लागता, हर्ट जाता. बट विदीन 2 मिनिट्स हांव ओके जाता, नॉर्मल जाता, आनी आय गीव माय 200%. सो तो टिका करणारो मनीस आसता तोच थंयसर ओगी पडटा. आनी म्हाका आनीक वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी करपाक फुडें म्हाका आनीक हें मेळटा, कितें म्हणल्यार म्हाका वाटो मेळत रावतात. आज पर्यंत कितें अचिवमेंट्स तुका मेळ्ळा, म्हणजे दुसऱ्या खंयच्या तरी संस्थांनी तुका फेलिसिटेट केला, किंवा एवॉर्ड्स म्हणा, कितें अचिवमेंट? सत्कार म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार म्हजो सत्कार जाल्लो तो म्हापसा, शिवसेना तांच्यांनी केल्लो. आनी देन मया एक केल्लो. मागीर खूब कडेन अशें जाल्यात सत्कार म्हणल्यार म्हाका आतां लक्षान म्हणजे सांगपाकूय आय कांट कावंट म्हणटा तशें. खूब कडेन म्हजे सत्कार जाल्या, जावं एक बायल मनीस फुडें सरल्या म्हणून खूब जाणांनी प्रोत्साहन दिलां, शाल नाल दिवन सत्कार केला. सो हांव तांकां थँक्यू म्हणटा सदांच की तांच्यांनी म्हाका चड आनी प्रोत्साहन दिलें की हांव कितें तरी बरें करता म्हणून. सगळ्यांना पद्मजा एक स्ट्रॉंग वुमन म्हणून खबर आसा, येदो व्हडलो ढोल घेवन ती वाजयता. सो ताका लागून ऑब्वियसली स्ट्रॉंग. आनी तशेंच आमकां कळ्ळें की फक्त बॉडी वायज किंवा ताकद वायज स्ट्रॉंग ना, पण ते मेंटली तितले स्ट्रॉंग आसा. पण जेन्ना तुका फ्री टायम मेळटा तेन्ना तूं कितें करपाक आवडटा? फ्री टायम मेळटा तेन्ना म्हाका करपाक आवडटा म्हणल्यार मेन म्हणल्यार म्हाका फ्री टायम मेळत ना सद्या. कंटिन्युअसली वी हॅव शोज आनी नाचता तेन्ना आमची प्रॅक्टीस चालू आसता सांजची. आफ्टर दॅट सगळें हावज होल्ड वर्क, सो यू कॅन इमॅजीन आफ्टर मॅरेज ते सगळें आसताच. सो तरी आसतना म्हाका कितें फ्री टायम आसत जाल्यार आय लायक टू डू एक्टींग. एक्टींग करपाक आवडटा? हय, कारण हांव एक्टींग करतालें. हय, 1-2-3 हांवें मुविजांनी केल्या शॉर्ट रोल्स. पद्मजा तुजें स्वप्न कितें आसा फुडारा खातीर? सगळ्यात मोठें स्वप्न म्हणल्यार रायगडार छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी आसा आनी अशें म्हणटात की थंयसर ते खरेंच अजून आसात म्हणून. सो म्हाजें स्वप्न आसा की एक 100 ढोल आमी रायगडार वाजोवन वादन करपाचें म्हणून.
नायस. सो आमच्या बरोबर मल्टी टॅलेंटेड असे आमचे आईचे सोयरे आसा आणि आमची कार्यक्रम आमकां रोखडेच सोंपोवपाक जाय. पण ताज्या पयलीं पद्मजाचो परफॉर्मन्स आमकां पळोवपाक मेळटलोच. पण कार्यक्रम सोंपोवच्या पयलीं आजचो भाग सोंपोवच्या पयलीं पद्मजाची कितल्योश्योच बायल्यो आसा जेंच्या खातीर तूं एक इन्स्पिरेशन आसा, तांकां तूं कितें संदेश दितलें? तांकां हांव इतकेच संदेश दितले की पळय, फॅमिली आनी घरांतले सगळ्यो गोश्टी जावं आमची फॅमिली सांबाळप हे सगळ्याच बायलांक करचेच पडटा आनी आसताच. त्याच्या पेक्षा तुमी कितें तरी तुमची आयडेंटिटी स्वताची प्रूव करपाक जाय आनी हें खूब इम्पॉर्टंट आसा आजकाल. जरी आमी म्हणलें की हे आतां बायलां खूब फुडें सरल्या आनी अशें तशें न्ही, पण स्टील मेल डॉमिनेटींग जो आमी एटमॉस्फियर म्हणटा तो सगळे कडेन आसा आनी आसताच. जरी कोण डायरेक्ट डॉमिनेट करना तरी इनडायरेक्टली करतातच. तें हांवें तरी फेस केलां. सो ते सगळे सायडीक दवरून जर तुमच्यान कितें टॅलंट आसा जावं तुमकां कितें करपाक जाय तें फुडें सरून करचेंच पडटलें आनी तुमकां तुमचें नांव करचें पडटलें. त्या शिवाय कांय पर्याय ना सद्या. पद्मजा 5 वर्सांनी स्वताक खंय पळयता? 5 वर्सांनी इंडिये भायर खंय तरी वचून परफॉर्मन्स करप आनी मेन म्हणल्यार इंडियेच्या प्रत्येक स्टेटीक म्हाका दाखोवपाक जाय की गोंयान अशें एक पथक आसा. फोंड्या जेन्ना आमी चालू केलें तेन्ना आमचो मेन सपोर्ट आमकां मेळ्ळो म्हणटा तो आमचे विक्रम कारापुरकार सर, महामाया ग्रुपाचे शिरोडेचे आनी कोल्हापूरच्या पथकाचे महालक्ष्मी पथकाचे हेड प्रशांत नागवेकर, तशेंच स्वास्तिक पथक मुंबई तांच्यांनी येवन आमची पयली कार्यशाळा हांगासर जेन्ना फोंड्या स्टार्ट केल्लें तेन्ना घेतली. तांचो सपोर्ट मेळ्ळो आमकां खूब. आनी तेज्या नंतर मोरया आमी ढोल ताशाचे आनी हे सगळीं पथकां येवन आमचे हांगा कार्यशाळा चालू आसता. जी नवी नवी भुरगीं येतात ती शिव जयंती पयलीं तांकां सगळें सेट बसवप, नवीन सगळें शिकोवप, हे सगळें करतात. पद्मजान आमच्या सगळ्यां खातीर खूब बरो संदेश दिला की तुमकां स्वताक प्रूव करपाकूच जाय आनी कितें तरी वेगळें आनी आपलें अस्तित्व हें करपाकूच जाय, त्या शिवाय तुमकां पर्याय ना. सो ताजो हो संदेश घेवन आमी कार्यक्रमाची सांगता करताच. पण ताच्या पयलीं ताजो परफॉर्मन्स हो आमकां सगळ्यांक पळोवंकूच जाय अशें दिसलें आसतलें. तर पद्मजा सगळ्यां खातीर एक ल्हानसो परफॉर्मन्स तुजो पळोवपाक जाय. तुजे व्हिडियोज आमी आसात पळयतलींच आमी, पण एक्चुअल अशें लायव्ह समोर तुजो असो परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळप म्हणल्यार एक्चुअली आमचेंच नशीब अशें म्हणपाचें. पद्मजाचो हो परफॉर्मन्स पळोवन म्हाका दिसता सगळ्यांच्याच आंगाचेर कांटे उबे रावले आसतले. पद्मजा खरेंच तुका हे वाजयतना आसतना पळयतना कशें दिसतालें की बायल आसपाक कितले अभिमानाची गजाल अशी दिसताली. तुका ह्या रुपान पळोवन म्हाका स्वताक अभिमान दिसपाक लागलो. म्हाका दिसता खुबश्यो बायल्यो आसतल्यो ह्यो तुजे कडल्यान इन्स्पायर्ड जातल्यो. तूं आमच्या कार्यक्रमान इतले बिजी आसतना आयले आनी वेळ दिलो आमच्या खातीर, ताका लागून खरेंच तुका मना काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी तुज्या फुडारा खातीर तुका खरेंच मना पासून ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आमच्या अस्मितायेच्या आयच्या भागान आमच्या बरोबर आशिल्ले पद्मजा प्रभू, जे म्हणटा हम किसी से कम नहीं, आणि खरेंच त्याने अशें प्रूव करून दाखयला आणि सगळ्या बायलांक खातीर ते एक देख आसा. फुडल्या भागान मेळुया अशाच एका अस्तुरेक. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.